आंबाड्याचे उडीद मेथी हंगा रेडी जाला घम घम पुरंबोळेत असं घे ಸೂಪರ್. ಆಜಿ ಗೋವಾಚೆ एक ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ತಂಚಿ सारस्वत जनांगेल मोस्ट पॉप्युलर डिश उडीद मेथी आंबाड्याचे आज करता साव एक भारी टेस्टी रेसिपी हा आंबाड आमगे टेरेसार आसा मिगेले आंबाड्या जड्डा पळय 12 महिने आंबाड जाता एक 10 वर्सां वयर जाल्ली ओवून यो मात कोची आंबाड गोड आंबाड म्हणटा पळय हे लायक जुनू जावन गोडू आसा हाका हांव एक दोन आमसाणेक एक 2-3 सादा तो आमस आंबाड भरती घालता आतां 7-8 आंबाड काडून घेवन वता आतां सुरवेक मसलाक भाजून घेवया आतां भाजूच्या कसं म्हळ्यार एक चिमटी नारलेले तेल एक चमचे नारलेले तेल उन करचे ताका एक 7-8 मिरयां कणा आनी बॅडगी मिरसांग हाका घालची बॅडगी मिरसांग थोडे जण हाका मसलाक मिरसांगे पिट्टी घालता खंय तशी घालयत कंचे हे दोन्ही ओके हे घाल्यार भारी लायक कलर येता हे दोन्ही भाजून घेवचे आनी आतां सोय कांतून दवरल्या हांव हांगा ताका मिरयां ते भाजून दवरलेले मिरयां कण ही बॅडगी मिरसांग आनी थोडी हळदी पिठी घालून एक नवो मासोल करून दवरच्यो आतां आमी आंबाड धाडान घेवया कोची आंबाड तुमकां गोत तसं भितर कांय होड कात्त न्ही ना सन्न सन्न कात्तो घालना काम सांबाड एक बरती घालून हांव हें शिजत घालता तांणी आंबाड्याचे मात्र न्हय थोडे जण बिमला करता खंय थोडे जण जून आंबो म्हणटा पळय म्हळ्यार पिकल आंबो न्हय हरवे आंब्याचे करताच खंय पण तांकां आंबाड शिजत आयला हाका हांव जावका जालें तितलें मीठ आनी तो सान एक गोड्डा कुडको मायल्ड गोडसाण येवचे हाका तांगेल रंदयेक आमकां जाय जाल्यार आमी चड गोड कोरयता बट तांणी काल्लोन जेवता देखून स्लायट गोडसाण हाका आतां घे आतां मीठ गोड पुरो लागून हद जाली आतां हांव हाका वांटून दवरलेलो तो मसालो घालता मसालो घालून आतां ताजी कन्सिस्टन्सी पळयाची तांणी थोडे जण हाजेन काल्लोन जेवता खंय थोडे जण हे सायड डीश जावन घेता खंय सो काल्लोन जेवची म्हण जाल्यार ही चिक्की पातळ कोरयेता सायड डीश सुकीशी घेवची म्हण जाल्यार आनी चिकेची सुकी अशी कोरयेता इतलें उदक घालका म्हण ना हांव एक काल्लोन जेवन पळोवया म्हण सांगून चिक्की पातळशी केला हांव हांगा ग्रेवीशी दवरला हे आतां हांगा लायक कोन्न खतखत्याचे आंब्याचे भारी लायक जाता हांव आंब्याचे खाल्ला म्हगेले भयणीन केल्लेले घेत लायक कोन्न खतखत आयला हाका आनी आतां एक आसच्याक मेन फण्ण तशी एक 2-3 चमचे नारलेले तेल हून करचे आनी हाका नांवाची उडीद मेथी देखून उडदा दाळ आनी मेथी घालूच पडनाक सो उडदा दाळ घालची समज एक 1.5 चमचे भर उडदा दाळ घालची आनी सासम घालचे सासम आनी उडदा दाळ लायट कलर चेंज जाता सासम अशान पटपट येता म्हणटना एक चिमटी मेथी घालची एक 1/4 चमचे मेथी घाल्यार पुरो मस्त मेथी घाल्यार कोड जाता आतां मेथी आजवटू पटपट जत आसता पळय उडदा दाळे कलर गोल्डन कलर आयले आनी आतां ताका एक 2-3 पाती करबेव घालच्यो एक चिमटी हिंगा पिठी ओट्टू घालची घम घम पुरंबोळेच्या सुरजल वासरे भितर लायक ते मेथी उडदा दाळीच्यान ते एक भारी एक टेस्ट तेजे पुरंबोळ घेता म्हाका घाल्ले उडीद मेथी फण्ण घाले लायक रेडी जाला हांगा म्हाका कावे म्हूण दिसता अशें पळयता शीत रेडी जाला आतां हे शीतार काल्लोन जेवचे काय तांणी सारा बदलाक गोवाक तशें जेवचें म्हण तावडे हांव तुमकां ताजे विशय पुरो सांगला तावडे आतां हांव शीत रेडी आसा हुनाची ते हुना शिताक ही आंबाड्याची उडीद मेथी घालून काल्लोन जेवन सांगता कशें जाला म्हूण सांगून थोडें शीत घेता आतां का हांगा उना उडीद मेथी रेडी जाला हे ते शितारी थोडे घालया आतां हाजेन काल्लोन जेवचें कशें म्हूण पळोवन सांगता हांव ताजी टेस्ट सुपर ते उडदा दाळेचे पुरंबोळो तशी आमी मीर भाजून घालेला कचारी ते मिरयाचे एक लायट फ्लेवर आनी फण्णान तूं घालेले ते उडदा दाळी आनी ती मेथी आनी करबेव ते मिक्स जावन ते फण्ण भाजून येयले पुरंबोळ आसा पळयाचे हा सुपर आसा भारी लायक जाला आमगेले कारात आंबाड्याक अशी टेस्ट येयनाय हाका आंबाड्या सुके टेस्ट येयनाय एक डिफरंट टेस्ट भारी लायक जाता तुम पुरो जन कोरून पळयाची हाजी टेस्ट म्हाका सांगू जायना तुमी कोरून एन्जॉय कर का हाजी टेस्ट
ಅತಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಲ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಸಾಣಿ ಮಿಡ್ಸಾಣಿ आमसाणी आणि ते माइल्ड गोडसाणी चाररी ब्लेंड जावन एक सुपर टेस्टी एक रंदय आहा भारी लायक जाता. तुम पूरा जन कोण पळयाची आणि तुमगेल व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक घालू विसरू नकाची. मगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल सबस्क्राईब करायची. थँक्यू.